आतां जवळ जवळ म्हाका 45 वर्सां जालीं की 1919 हांव स्टार्ट केल्लो धंदो. तो आयज मेरेन हो धंदो चालू आहा म्हाजो. हो धंदो करतना हांव म्हाज्या भुरग्यांक शिकयली, हांवूय लगीन कार्य जालो. आमी ट्रक घेतले, काय फायदो ना जालो ना. हो धंदो करून म्हाज्या घोवान सगळ्या भुरग्यांकूय शिकयल्या. तिका भुरग्यां आतां तुका सांगप म्हणल्यार बऱ्या पैकी शिकल्या. एक एडवोकेट आहा, व्हडलो चेडो एडवोकेट आहा, दुसरें चेडूं म्हाज्या आसलें कॅमिस्ट आहा, बरे पद्दतीन शिकयली तांकां. आनी तिसरो चेडो आतां बँक मॅनेजर आहा. म्हाज्या घोवान मिस्टरान कितें केला, गायी म्हशी हाडून तेजेर धंदो केला, वाडयला. 5 गायी हाडून 4 गायी विकूं ना केन्नाच. विकलेली म्हाका याद सुद्दां ना केन्ना. आनीक धंदो करून आमी धंदो वाडयला. पयलीं हांगा गिरायक नासल्या कारणान सपोज माशेलान सुद्दां दुधाक गिरायक सोदूंक माशेलांनी हॉटेलांनी भोंवचें पडा. आनी ते मागीर कितें करी, काय ते 1.5 रुपया 2 रुपयाचे 1 रुपया अशे पद्दतीन मागीर दूध तर खोपोंक जाय, परतून कितें हाडटले. दुसरें म्हणल्यार आमकां खावडीच्या बाबतींत तर खूबच त्रास जाताले. आतां तर ही सरकी पेंड आनी हें कडधान्याचें सगळें जितलें म्हारग जालां, त्या कोणाक तर आमकां तें कसो जाता. कोणाकूच हो धंदो वेवसाय कोणाक परवडना. खूब जाणांनी आतां 2010, 11, 12 मेरेन म्हशी घेतल्यो, गायो घेतल्यो, पूण एकूय फार्मर खंयसर गोंयचो म्हाका दिसता टिकलेलो ना. मागीर आमी 1966 हांगा सोसायटी स्थापन केली. ती आयज मेरेन सोसायटी आमची बरी वेवस्थीत प्रमाणात चलता. जी वेदांता कंपनी म्हणून आहा, तिचे कडेन आमी काही प्रमाणात आमी तेजे कडेन संपर्क करून कॉन्टॅक्ट करून आमी पत्र वेव्हार करून तेंचे कडेन काही आमी ज्यो मागण्यो केल्यो त्यो तेंच्यांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स दिलो. आनी आमी दूध सगळें हातीनूच काडी. आतां आमी तेज्या बरोबर मागीर मशिनां घेतलीं, मशिनाचेर दूध काडपाक लागले. आमकांय बी पोटाक हेका सगळ्याक तेजेरसूनच आमचें चलता. आयज मेरेन हो धंदो कंपनी कितें सपोर्ट प्रायस दिता तेजेर चडशें हें आमी अवलंबून म्हणटा तशें आहा. आतां जें आमचें हें आतां आमी इतली पसरा म्हाजे कडेन आहा, म्हाका आतां कांय न्हू म्हटल्यार वर्साक कणकणी म्हाज्या 5-7 ट्रक तरी शेण जाता. तें हांव शेण सगळ्या कुळागराक वापरता, माडांक वापरता कितें. आनी उरलेलें जें शेण उरता म्हाजें म्हाका हें जावन तें खुबशे शेणाक गिरायकूय खूब आसता. आमी कांय न्हू म्हटल्यार आतां 7,000 रुपया ट्रक करून दिता. ते मन लावन धंदो करीत जाल्यार ह्या धंद्यान मर ना. भुरगीं म्हणटा, पप्पा तूं आतां कित्याक करता, धंदो कमी कर म्हणटा. तरी पूण ताका इशी आहा न्हू करपाची, म्हणून आजून सुद्दां आमचो चालू आसा धंदो तसोच. कंपनी जें आमकां हेल्प करता त्या कंपनीन कायम स्वरुपी अशेंच आमकां ठेवचें.